येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन राजीनामो दिवचो आदलो येरादारी मंत्री आनी मोगोपाचो आमदार सुदीन ढवळीकारान मागला। बेगोबेग नवो मोटर वाहन कायदो चालीक लावपाची तांणी मागला। नवो मोटर वाहन कायदो चालीक लावंक नाशिल्ल्यानच वेर्णा आयतारची अपघाताची घडणूक घडली जातून 3 तरणाट्यांचे बळी गेले। ह्या अपघातात रस्त्यावयल्यान गाडी 16 फूट सकयल घोलीत वचून पडली। कारयेचो चक्काचूर जाला। 1 वर्ष जाले माननीय मंत्री नितीनजी गडकरीन ॲक्ट एमेंड करून सगळ्या राज्यांक इम्प्लिमेंट करपाक धाडलो आनी गोंय सरकार आनी गोंयचो मंत्री आज बसून न्हिदला। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा आनी पुलीस ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाक दोनी एक गोष्ट खबर आसा, खंय खंय रेसी जाता त्यो रातच्यो रेसी खंय जाता आनी ताज्या फाटल्यान कोण कोण आसता हेंय सगळें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय खबर आसा आनी ट्रॅफिक पुलिसाक, पूण कोणूच एक्शन घेवपाक मुखार वचना। कालचो एक्सिडेंट जर पळयत 3 भुरगे जे मेल्या ते 18 वर्सां सकयल्ले आसा आनी ह्या एक्टांत 18 वर्सां सकयल्ले भुरगे जेन्ना गाडी चलयता ताका स्ट्रिक्ट पनिशमेंट आसा आवय बापायक। हो एक्ट ताणें कित्याक इम्प्लिमेंट करूना हें लोकांक ताका लागून आज हें जालें अशें म्हाका दिसपाक लागलां। पयलीं म्हणजे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचें रिजिग्नेशन मागता बिकॉज ऑफ नॉन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ एमेंडेड एक्ट इन गोवा आनी ताजेर एक्शन घेवची। दक्षिण गोंय SP ट्रॅफिक, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी GIDCन दक्षिण गोंय जिल्लो गिरायक संरक्षक परिशदेचे उपसमितीन गोंयच्या उक्त्या सुवातांचेर दुचाकी आनी कार रेस लावप्यांचेर नियंत्रण दवरपाची मागणी करपाचें थारायलां। One of the first points that we have taken note and discussed and deliberated is about the serious problem that has occurred arising out of the deaths of 3 young students from Kepe Taluka, but who have died in the jurisdiction of the industrial estate area in Verna. Now this is of serious consequence. Why? Because we have found we had gone for a road safety program in that area some time back, and the Bosch company people, engineers said to us, inside our factory we are safe, but when we come out we are unsafe. Then we asked them for what reason. They said a lot of this area is open area and racing is going on here. Then we are going to approach the SP traffic to convene a meeting. At the same time we are approaching the collector and we are writing to the chairman of GIDC, that is Mr. Glenn Ticklow, that whichever area is within your jurisdiction but is not occupied by industrial estate, open area, then you go for barricading it, because it is become a free area for racing. एक गोष्ट खबर आसा, खंय खंय रेसी जाता त्यो रातच्यो रेसी खंय जाता आनी ताज्या फाटल्यान कोण कोण आसता हेंय सगळें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय खबर आसा आनी ट्रॅफिक पुलिसाक, पूण कोणूच एक्शन घेवपाक मुखार वचना। वेर्णा ह्या भागांत शर्यती जाता आनी तेवूय बी इंडस्ट्रियल इस्टेटींत जाता हें खबर आसा। तशेंच गोवा इंजिनियरींग कॉलेजी कडच्या रोडारूय अश्यो गोश्टी जाता हे सगळ्या पुलिसेक, ट्रॅफिकेक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक खबर आसा। पूण आजून बसून हांव जेन्ना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आशिल्लो तेन्ना हांव तांचेर एक्शन घेतालो आनी रातच्या वेळार मिरामार रोडाकूय ह्यो शर्यती जाता हे सगळ्याक खबर आसा। तरी आसतना दोळे झाकपणा म्हणजे सरकार हरशीं सगळ्यो गोश्टी रातच्यो करता, पूण हे जे रातचे आनी सांजे वेळार कितें जाता तें सरकाराक दिसना। आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर पणजीच्यान श्याम च्यारी आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत।